दक्षिण गोंयांत सनबर्न महोत्सवाक खर विरोध जाल्या उपरांत आता आयोजकांच्यो नदरो उत्तर गोंयाकडेन लागून आसात. बुक माय शो वेबसायटीचेर जाल्यार सुवात जाहीर करून मोठी जायरातय सुरू आसा. दुसरे वटेन धारगळे सनबर्न नाका म्हणून आमदारा सयत पेडणेचे लोक चाळवल्यात. सनबर्न दुसरे कडेन व्हरू ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी दिल्या. सनबर्न महोत्सव धारगळे जाल्लो आमकां नाका तेन्ना महोत्सवाची सुवात बदलना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून आमदार प्रवीण आल्लेकरान शिटकावणी दिल्या. गोंयांत सनबर्न नाका म्हणून 30 पंचायतींनी सनबर्नाच्या विरोधात थाराव घेतला. अशें आसूनय सरकार सनबर्नाक परवानगी दिता. सरकाराक लोकांच्या मतांची कदर ना असो आरोप आपाच्या अमित पालेकारान केलो. जर सरकारान धारगळे सनबर्न महोत्सवाक परवानगी दिवना जाल्यार सुवात निश्चित जावचे पयलीं जायरात करप हो एक गुन्यांव अशें पालेकाराचें म्हणणें आसा. नोकरी बांदगडीच्या प्रकरणाचो आवट वाडत आसा. नोकरी प्लॉट दिवपाच्या नांवान नेवरा पिलारच्या एका बायलेची 5.50 लाखांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात मंगळारा भाटलेच्या एका नागरिकाक पणजे पुलिसांनी अटक केली. गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो अधिकृत अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून गृहमंडळाचो प्लॉट तशेंच लेखा खात्यान सरकारी नोकरी दिवपाचे आयस दाखोवन नेवरा पिलारच्या एका बायलेची 5.50 लाखांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात भाटले पणजेच्या मोहम्मद सादिक शेख हाका पणजे पुलिसांनी फटवणुकीच्या गुन्यांवा खाला अटक केल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावित आरोपी पूजा नायकाक 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पूजा नायकाक जिल्लो सत्र न्यायालयात बुधवारा हजर केल्ली. सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जायत्या जाणांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात पूजा नायक दुबावित आरोपी आसा. तशेंच श्रीधर सतरकराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्याचोय तिचेर आरोप आसा. बुधवारा सकाळी फातोडेर प्रयागराज कानपूर महामार्गार बसीन ट्रकाक फाटल्यांतल्यान नेटान धक्को दिल्ल्यान अपघात घडलो. ह्या अपघातात 9 जाणांक दुखापत जाल्या जाल्यार 3 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास चालू आसा.
फसवणूक प्रकरणात सध्या पोलीस कस्टडीची हवाखापी प्रिया यादव हिचे आड फसवणुकीचो तिसरो गुन्यांव नोंद जाला। दिवचलच्या शांता कॉलनीत रावपी अशोक पाणीग्रही हांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। चल्याक रेल्वेत नोकरी दिता म्हूण सांगून यादवान अशोक पाणीग्रहीक 18 लाख रुपयांची तोपी घाली। दिवचलच्या कितल्याशाच लोकांक तिणें तोपी घाल्ल्यान दिवचले सध्या खवदळ पडला। शेड्डे सोनपातर वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ली दोंगर कापणी निमणे बंद उडयली। दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान शो कॉज नोटीस काढून काम बंद उडोवपाचे आदेश दिले। हे विशीं गोमंतक टीव्हीन वृत्त प्रसारीत केल्ले। शेल्डे सोनपातर वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या दोंगर कापणी बंद करची अशी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान शो कॉज नोटीस काढली। आयतारा 3 नोव्हेंबराक जाल्ल्या ग्रामसभेत हो विशय चर्चेक आयिल्लो। ते उपरांत रोखडेच फ्लायंग स्क्वॉडान ह्या सुवातेची पळोवणी केली। निमणे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान शो कॉज नोटीस काढून काम बंद उडोवपाचो आदेश दिलो। कुचेली कोमनीदाद जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकामाक परवानगी दिवपी कोमनीदादीच्या अधिकाऱ्यांचेरय गुन्यांवकारी कारवाय करतले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। तशेंच कोमनीदाद जमनीचेर बेकायदेशीर घरां आशिल्ल्या याचिकांदाराकूय उच्च न्यायालया कडल्यान कसलीच थाकाय मेळची ना खंय। मंगळारा राज्य प्रशासनान कुचेलीची बेकायदेशीर घरां मातये बरवण करपाक सुरवात केली। सुमार 37 घरां मातये बरवण केल्यात। दिवचल तालुक्यातल्या बोड्डे वाठारांत उदक नाशिल्ल्यान नळ सुखे पडल्यात। पायपलायन फुटिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या। उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे तशेंच खास करून गृहिणींचे हाल जाल्यात। व्हडले दिवाळेक उदक नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाल्यात। फाटल्या वर्साय तुळशीच्या लग्ना दिसा बोड्डे वाठारांत उदकाची समस्या निर्माण जाल्ली अशी माहिती थळाव्या लोकांनी दिल्या। नगरसेवक रंजना वांयगणकर हिणे सध्या टँकराचे उदक हाडून लोकां खातीर तात्पुरती व्यवस्था केल्या। देखून जाता तितले बेगीन सरकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। फोण्या बेगीनूच पे पार्किंग सुविधा उपलब्ध जातली ह्या खातीर जिल्लो अधिकाऱ्याची नोटीस जारी जाल्ली आसा। देखून फुडली प्रक्रिया रोखडीच सुरू जातली अशें नगराध्यक्ष आनंद नायक हाणें सांगलें। पुलीस स्टेशनाच्या कुशीक जी अपघातग्रस्त वाहनां दवरल्यात ती जमीनूय नगरपालिकेचीच। देखून फुडल्या कांय दिसां भितरूच ही वाहनां काडून हीच सुवात पे पार्किंगे खातीर वापरतले अशेंय ह्या वेळार नगराध्यक्षान कळीत केलें।
तीस कुसगावात ताकवाडो वाठारांत चल्यान बापायचो खून करून आपूण स्वता आत्महत्या केल्ल्याचें कळटा। फोंडे पुलीस कर्णूक थार पावल्यात, हाचो फुडलो तपास चालू आसा। आमदार मंत्री आणि मुख्यमंत्री निवळ आसत जाल्यार तांणी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची न्यायालयीन चवकशी करची अशी मागणी आता नेट धरपाक लागल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनानूय न्यायालयीन चवकशीची मागणी केल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता नवी नावां फुडें येवपाक लागल्यात। ह्याच प्रकरणात मंगळारा अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजपाची आदली पदाधिकारी आशिल्ल्याचे कळटकीच विरोधकांनी भाजपाचेर फोग काडिल्लो। दुसरे वटेन भाजपान पत्रकार परिशद घेत श्रुतीचो भाजपा कडेन संबंध नाशिल्ल्याचे स्पश्टीकरण दिल्ले। पूण आयज आम आदमी पार्टीन राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयची भेट घेवन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केली। काँग्रेसीनूय कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचे चवकशेची मागणी केल्या। ते भायर 2019 ते 2024 मजगतीं जाल्ल्या नोकर भरतेचेर श्वेतपत्रिका काडपाची मागणी काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी आलोक शर्मान केल्या। नोकर भरती आयोगा वरवींच सरकारी नोकऱ्यो दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले। पूण मडगांवां नोकरी भरती आयोगान कुशीक दवरून पालिकेत नोकर भरती केल्या। हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें म्हणून प्रभव नायकान मागणी केल्या। मिनाची येरादारी करपी ट्रका पोंदात चिड्डपापासून एक स्कूटर चालक नशिबान वाटावलो। हो प्रकार बुधवारा दनपरां सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर घडिल्लो। पयलींच अनियंत्रित मिनाची येरादारीक लागून नाराज आशिल्ले पिळगांवचे लोक ह्या प्रकारा उपरांत आक्रमक जाले। उपरांत तांच्यांनी रस्त्याचेर देवून मिनाची येरादारी आडायली। 2 वरां परस चड वेळ मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली। ट्रक आडोवपी लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच लेगीत आशिल्ली। 2 वरां परस चड वेळ खनिज येरादारी आडयल्ल्यान दोनूय वटेन ट्रकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो। दोन 2012 मेरेन व्हड प्रमाणात नोकऱ्यो दिल्ल्यो पूण कोणाकडल्यान पयशे घेतले नात। प्रताप सिंग राणे, विश्वजीत राणे, दिगंबर कामत, सुदीन ढवळीकार हांणी नोकरी दिवपा खातीर केन्नाच पयशे घेतिल्ले नात। पूण सद्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार फुडार डेंजर झोनात आसा अशें दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळाचें म्हणणें। मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करून मुखेल आरोपीचेर कारवाय करची अशी मागणी सावळ हांणी केल्या।
बुधवाराक कार्तिक शुक्ल द्वादशीक गोंयकारांनी तुळशीचें लग्न लावन व्हडली दिवाळी मनयली. व्हडले दिवाळेक तुळशीचें आनी शाळीग्रामाचें म्हळ्यार विष्णूचें प्रतिकात्मक लग्न लायतात. लग्ना निमतान दर एका घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नटिल्ल्यो. गांवागांवांतल्या देवळां सामकिल्ल्या तुळशीची लग्नां लागतकीच घराघरांनी लग्नाची धूम सुरू जाली. तुळशी लग्ना निमतान राती उसरा मेरेन गांवागांवांनी उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची सरकारान SIT वा CBI कडल्यान चवकशी करची. तशेंच फाटल्या 2-3 वर्सांत सगळ्या खात्यांत जाल्ल्या नोकर भरती प्रक्रियेची चवकशी करची अशी मागणी महिला काँग्रेसीन केल्या. ह्या प्रकरणांनी सापडिल्ल्या दुबावितांची खर चवकशी करून तांच्यो नोकऱ्यो चांचणी करची अशी महिला काँग्रेसीचें म्हणणें. पर्वरी उड्डाण पुलाचें काम सुरू जाल्ल्यान रस्त्यांचें रुंदीकरण जावंक नाशिल्ल्यान पर्वरी येरादारीची कोयणी जाता. जनतेक जावपी त्रास लक्षांत घेवन 5 डिसेंबर मेरेन रस्तो रुंदीकरणाचें काम पुराय जातलें अशी माहिती पर्यटन मंत्री तशेंच थळावो आमदार रोहन खंवटे हांणी दिल्या. हालीसराक अपघाताचें प्रमाण वाडतच आसा. बुधवारा सकाळीं लखनवाक एका वेगान येवपी गाडयेन एका इलेक्ट्रीक रिक्षेक नेटान धपको दिल्ल्यान अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रिक्षेंत आशिल्ल्या 17 शाळेच्या विद्यार्थ्यांक दुखापत जाल्या जाल्यार 5 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. तांकां सध्या लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. फुडलो तपास चालू आसा. कलंगूट दर्यादेग वाठारांत शेक वेवसायिकांनी मर्यादे भायर मेज, कदेलां आनी डेक बेडां दवरिल्ल्यान पर्यटन खात्यान ती जप्त केल्यात. सध्याच्या शेक धोरणा प्रमाण पर्यटन खात्यान शेक वांटप केल्लें. बीच शेक वेवसायिकांनी पर्यटन खात्यान थारयल्ले मर्यादे भितर संबंदीत शेका मुखार मेज, कदेलां आनी डेक बेडां दवरपाची गरज आसा हो नेम मोडप्या आड मंगळारा पर्यटन खात्यान पर्यटक पुलिसांच्या मजतीन कारवाय केली. तशेंच थारावन दिल्ल्या सुवाते भायर दवरिल्लें सामानूय जप्त केलें.
चेन्नई आणि हेर जिल्ह्यात उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान शुक्रार मेरेन शाळा बंद दवरपाचो आदेश दिला। नोव्हेंबराच्या 15 तारखे मेरेन हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केल्ले आसा। दिल्लीक हवा प्रदूषणाक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडल्यात। धुंवर सगळ्याक पसरिल्ल्यान रस्त्यार वाहन चालकांक सारखे दिश्टी लेगीत पडना। तशेंच जाणट्यांक ह्या वासाक लागून भलायकेचोय त्रास जाल्ल्याचें कळटा। बुधवारा 3 वरांच्या फांतोडेर कुडचड्यार काकोडकार बिल्डिंगेंत कोणे तरी एका पार्क केल्ल्या दुचाकीक उजो लायलो। नेमको उजो कोणे आनी कित्याक लायलो तें मात अजून कळुना, पूण दुचाकीचो मात लासून गोबर जालो। गोंय पर्यटन खातें, म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें तशेंच दीपावली उत्सव समितीच्या जोड पालवान विठ्ठलापूर सांखळे त्रिपुरारी पुनव आनी नौकानयन सर्त आयोजीत केल्या। त्रिपुरारी पुनव उत्सव आनी नौकानयन सर्त शुक्रारा 15 नोव्हेंबराक जातली, अशी म्हायती दीपावली उत्सव समितीचो सचिव समीर देसाय हांणी दिल्या। 15 नोव्हेंबराक जावपी त्रिपुरारी पुनवेची आनी नौकानयन सर्तीची तयारी सध्या सांखळे वाठारांत नेटान चालू आसा। मुंबईत सध्या कांद्याच्या दरांत वाढ जाल्या। कांय भागांनी कांद्याचे दर 80 ते 90 किल जाल्यात, तर कांय भागांनी 100 किलो इतली दर जाल्ली आसा। अचकीत दरांत वाढ जाल्ल्यान सर्वसामान्याच्या कपलाक आटयो पडल्यात। पावस भरपूर प्रमाणात पडिल्ल्यान कांद्याच्या पिकाक कळाव जालो। नवे पीक मेळ्ळ्या उपरांतूच कांद्याचे दर देंवपाची शक्यताय विक्रेते उक्तायतात।